वेस्ट बेंगालाकय जालें मागीर ताजेर तुमचें कितें? वेस्ट बंगाल हो आमच्या देशांतले एक वर्स्ट राज्य जावन आसात. पश्चिम बंगालांतल्यान सगळे रोहिंग्या आणि परदेशी लोकांक येवपाचें एक ते द्वार जाल्लें आसा. तितूंतल्यान ते पश्चिम बंगालान येता. दिल्लीत जर तुम्ही विचारलें जाल्यार ते खंयच्यान बंगाल से आया है म्हणटा. खंय तुम्ही पळयात तांकां किधर से आया है, बंगाल से आया. बंगाल म्हणजे हे बंगाली लोक. पयर थंय 200 लोक अशा प्रकारचे वाराणसीत भितर पकडले आमी आणि तांकां परते धाडून दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा. गोंयांत जर अशा पद्दतीचे तुम्ही जर हे घेतल्यात जाल्यार हांगा सुद्धा बंगाली तुमकां लोक मेळटले जे पश्चिम बंगालच्यान आयल्यात, आमच्या भारतांतले न्ही, भारतीय न्ही. तांकां सोदून काडपाक जाय आणि परते धाडून दिवपाक जाय. जी दुकानां आसात, जोत्याची दुकानां, कपड्याची दुकानां, ही जी आमच्या राष्ट्रप्रेमी लोकांची दुकानां आसात, ते टॅक्स पे करतात आणि ते त्या दुकानाचेर आमकां गिरायक तेंचे आमचे वचना आणि हे रस्त्यार इल्लिगली बसतात आणि पैसे कमयतात. सरकाराक एक पैसो दिना, म्युनिसिपालिटीक ऑफिशियली एक पैसो दिना, कावन्सिलरांक कितें दिता जाल्यार म्हाका खबर ना. एक प्रश्न असा जागृत करपाक जाय न्ही. आमचेच सरकार म्हणून आमी ताका जागृत करतात. देशात कायदे आसात त्यांचेर विश्वास, कायद्यानुसारूच त्यांनी कारवाई करची अशें आमचें म्हणणें आसा. आमी फक्त सरकाराकडे मागणी करता आणि कायदे आसा ते इल्ले कडक करचे. आयज बेल घेतात, परते सुट्टा, आयुष्यभर केस चलता. असले कायदे नाका आमकां. म्हयन्या भितर असो कायदो जावपा जाय की म्हयन्या भितर ती केस चलपा जाय, पुरावे हे ते सादर करपा जाय आणि असले जे अत्याचारी आसा, आमच्या आवय भयणींचेर जे बलात्कार करतात तांकां जाहीर फाशी दिवपाक जाय. ही आमची मागणी आसा. दुसरी गजाल आसा, मणिपुरांत तेजे व्हडले इश्यू जाल्ल्यात. विधानसभेत तेजेर आवाज चलता विरोधी पक्ष. तांचेर बजरंग दलाचें मत कितें आसा? बजरंग दलाचें मत तेजेर स्पश्ट आसा की परकीय शक्तींचें जें इंटरफियरन्स मणिपुरांत भितर आसा, तें परकीय शक्तीचें जें इंटरफियरन्स आसा तें बंद जावपाक जाय. सरकार ताजेर कारवाई करता, ना अशें न्ही. केंद्र सरकाराचें सुद्दां तें बारीक लक्ष आसा. आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह थंय 3 फावटी वचून आयिल्ले आसा आणि प्रामुख्याने परकीय शक्तीं भितर जे तेंच्यांनी थंय लोकल लोकां भितर जी फूट घातल्या ताजो परिणाम म्हणून ह्या 2 जमातीं भितर अशा प्रकारचो संघर्ष जाल्लो आसा. म्हणटा लक्ष घातला सरकारान. ही गजाल घडून 2 म्हयने जवळ 3 म्हयने उपरांत उगडार आयले. उगडार 3 म्हयन्यांनी आयला, पूण तेच्या पयलीं 3 फावटी शहाजी थंय वचून आयले हे तुमी लक्षांत भितर घ्या. तांकां खबर आशिल्लें. फक्त एक्सपोज जावं. हो व्हिडिओ आयिल्ल्यान ते सगळ्यांक आतां समाजाक कळ्ळा आणि ते सगळे जाण एक्सपोज जाला. कारवाई करपाक इतलो लेट कित्याक करता? कारवाई पयलीं पासून चालू आहा. थंय कारवाई पयलीं पासून चालू आसा. कळ्ळें न्ही. धन्यवाद. आमचे वेस्ट बेंगालाकय जाला. शॉपकिपराच्यान तुम्ही जे म्हटलें त्याच्या खातीर तुम्ही आता बजरंग दलाचे एक कित्याक आता शॉपकिपर तुम्ही हटवूंक जाय. आमी गोंयांत भितर गेल्या वर्सा एक आमचो असो मनीस काडलो की तो फुलां आणि फळां डायरेक्ट होलसेल हाडटलो. ताणें हाडली आणि आमचे जे बारीक बारीक कोण आमचे कार्यकर्ते असले तांचे कडल्यान ती आमी डिस्ट्रिब्यूट केली आणि ऑनलायन सुद्धा तेजी ऑर्डर जाली. तशाच पद्दतीन प्रत्येक सिटीत भितर अशें जावपाक जाय असो ह्या फावटी आमचो प्रयत्न आसतलो. एक पैसो सरकाराक दिनासतना हे सगळे धंदो करतात. कित्याक एक पैसो टॅक्स हे दिनात. टॅक्स सगळे आमी भाव दितात आणि ताजेर ते मजा मारतात. दे आर एन्जॉयींग. टॅक्स दिवप हो हराम आसा तेंच्या हितून भितर. ताका लागून सगळे बेकायदेशीर धंदे तेंचे चाललेले आसात आणि म्हणून ह्या सगळ्या गजालीचेर सरकारान बारीक लक्ष दवरपाक जाय. शासनान प्रशासनान लक्ष दवरपाक जाय. हिंदू समाजान पर्टिक्युलरली लक्ष दवरपाक जाय आणि त्या हिंदू समाजाचे नेतृत्व करपा खातीर आज बजरंग दल तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा. येत्या त्या काळान भितर तुमकां कितेंय जर अडचण आयली, खंय जर कितें तुमकां हाक मारपाक जर दिसता जर जायत जाल्यार बजरंग दलाक हाक मारात. तो धांवन तुमचे कडेन येतलो आणि हिंदू समाजा खातीर रक्षण हिंदू समाजाचें करतलो. वेळ पडले जाल्यार प्राणार्पण करतलो. इतलें हांव तुमकां सांगता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय श्रीराम. तुम्ही जागृत जायात. येत्या त्या चवथीक येत्या त्या सणावाराक तुम्ही फक्त जो देवाची पूजा करता ताज्याच कडल्यान आमी ताज्याच कडल्यान आमी फळां फुलां आणि पुजेचे साहित्य घेतले. अशा प्रकारचो एक आमी निश्चय करूया. समजा आमचे ना भाव जाल्यार तांकां तयार करूया. त्याच बरोबर आमी कितेंय तेंचे कडल्यान खरेदी करता ते पैसे त्यांच्या बोल्सान वता आणि ते जिहादा खातीर
धर्मांतरण करपा खातीर आणि त्या लव जिहादा खातीर वापरल्या वतात. तर आम्ही आमच्या वर्सातलो पैसो त्यांचे कडेन वचचो ना अशा प्रकारचो एक निश्चय आम्ही सगळ्यांनी करपाक जाय. आणि म्हणून ही सगळ्या गोंयकारांक म्हजी नम्र विनंती, जे शांतता प्रिय आसात, जे राष्ट्रप्रेमी आहात, जे हांगा सुशेगान रावपाक सोदतात, तांणी सगळ्यांनी हो निश्चय करचो. आणि म्हणून हांव तुमचे कडेन चड वेळ घेनासतना इतलेंच सांगूंक सोदता की हे केवळ हरियाणान झाले अशें समजू नाका. अशा प्रकारची दगडफेक फाल्यां हांगासर हरी मंदिरांतल्यान दिंडी सुटल्या उपरांत ताजेर जावपाक शकता हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. अशा प्रकारची दगडफेक वास्कोच्या लोक सप्ताहान भितर जाता हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. अशा प्रकारची दगडफेक आणि गोळीबार हो बोडगेश्वराच्या जत्रेन भितर जावपाक शकता हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. अशा प्रकारची दगडफेक आणि हे जिहाद हे लईराईच्या देवळां भितर जावपाक शकता होमकुंडान हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. अशा प्रकारची दगडफेक आणि गोळीबार व आमच्या बाबा दामोदराच्या या गुलालां भितर जावपाक शकता हे आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आणि म्हणून पर्टिक्युलरली मडगांवकारांनी मठक ग्रामस्थांनी हे लक्षांत धरपाक जाय की ज्या वयर दोंगरार रावतात ते थंयच्यान गोळीबार करप शक्य आसा. आणि म्हणून आमी जागृत जावपाक जाय. आणि गोंयान भितर हे जे आयिल्ले आसा आयज सगळ्या देशांतल्यान हे लोक येतात. कर्नाटकांतल्यान बसी भरून येतात, भायल्यान ट्रेनी भरून येतात आणि रिकाम्यो परत्यो चल्ल्यो. हे लोक येता खंयच्यान, रावता खंय, करता कितें ह्याचो सरकारान पयलीं निर्णय सरकारान विचार करपाक जाय, म्युनिसिपालिटीन विचार करपाक जाय. अरे प्रत्येक जाग्याचेर आडसारा गोंयकार खावपी मरे, गोंयकार करपी मरे, हे खंयच्यान आयले थंय आडसारे घेवन विकपाक. सगळ्यांक हेंच्या कडेन हांगासरल्यान तांकां हटोवपाक जाय. आमी हांगासरली लोकसंख्या वाडयतले 40-50% आणि त्या वेळाचेर आमी हे इस्लामीक राष्ट्र घोषित करतले अशा प्रकारचो निश्चय तांणी केल्लो आसा. इस्लामीक राष्ट्र हेचो अर्थ तुम्ही सगळे समजून घेयात भावानो म्हाज्या. इस्लामीक राष्ट्र हेचो अर्थ थंय दुसऱ्या खंयच्याच धर्माक रावपाक मेळपाचें ना. ना हिंदूंक रावपाक मेळपाचें, ना शीख, ना जैन, ना बौद्ध, ना म्हज्या क्रिस्तांव भावांक थंय रावपाक मेळपाचें ना. आयज केरळान भितर त्या ख्रिश्चन भावांच्या विरोधात जिहाद चालू आसा. आयज श्रीलंकेत भितर ख्रिश्चन भावांच्या विरोधात जिहाद चालू आसा. आयज फ्रांसान भितर आमच्या फ्रेंच ख्रिश्चन भावांच्या विरोधात जिहाद चालू आसा. आणि म्हणून हो जिहाद तांकां त्यांच्या धर्मान शिकयल्लो आसा, त्यांची शिकवणुकीन दिल्ले आसा ताका. आणि म्हणून ती जी गजाल करतात ती आमच्या विरोधान भितर आसा हे तुमी लक्षांत दवरपाचें. आमी कितलोय जरी भाईचारा भाई भाई म्हणून आमी जरी कितले ओरडले ते आमकां भाई म्हणपाक तयार ना. तांच्या व्हिडिओ येतात ते तुमकां मोहरमच्यो शुभेच्छा दिवनी, तुम्ही तांकां दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिवपाक पावना, तुम्ही तांकां चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिवपाक पावना. कित्याक तुमचो धर्म ताका परवानगी दिना अशें तांचें म्हणणें आसा. आणि म्हणून ते त्यांच्या शिकवणुकीनुसार वागतात. ते त्यांच्या शिकवणुकीनुसार फुलाक थुकी लावन मागीर त्याचे हार तयार करतात. ते त्यांच्या शिकवणुकीनुसार फळांचेर थुकतात. कित्याक ते त्यांच्या धर्माच्या दृष्टिकोनांतल्यान हलाल जावपाक जाय. आणि हलाल जर जातले जाल्यार तितून थुकपाक जाय, मुतपाक जाय. इंग्लंडात भितर हागले सुद्धा ते ह्या पदार्थां भितर. अशा प्रकारची त्यांची शिकवणूक आसा. ह्याचो आमी पालिका खंयच्याय मंदिराचो जर प्रश्न आसात जाल्यार फुडें पळोवया म्हणटात, आदयार वडयतात, ते फुडली तारीख दितात. परंतु जेन्ना हे अशे जिहादी लोक आसात तांकां सोडोवपा खातीर रातची कोर्टां उगडटात, त्याचो सुद्धा आमी निषेध करतात. न्यायालयाक सुद्धा आमची विनंती आसा की तांणी कडक ह्या जिहादी लोकांच्या बद्दल धोरण स्वीकारपाक जाय. सरकारान कडक कायदे करपाक जाय आणि त्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी करपाक जाय. ही माझी तांकां नम्र विनंती आसा. आणि त्याच बरोबर सगळो जो हो राष्ट्रप्रेमी समाज आसा आमच्या देशान भितर, शांतता प्रिय समाज आसा आमच्या गोंयान भितर, तांकां हात जोडून विनंती आसा की आयज जर तुम्ही जागे जाले ना, आयज जर तुम्ही कुंभकर्णाची न्हीद आसा तुमची ती सोडली ना जाल्यार फुडल्या पिढीक हांगा जगणे कठीण जातले हे तुम्ही लक्षांत दवरात. कित्या खातीर आयज पर्यंत आमी सहनशीलता 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 अहिंसा सत्य या सगळ्या याने आमी मार्गक्रमण करीत आसात.
परंतु आयज अशी वेळ आयिल्ली आसा की आमच्या अस्तित्वाचेरूच प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। माझी फुडली पिढी, माझ्या भुरगे, माझी नात्रां ह्या देशान भितर शांतपणान रावपाक शकतली काय कितें? आणि ताजें उत्तर म्हाका मेळटा की ही जर संख्या यांची वाढली जाल्यार केन्नाच तांकां शांतपणे हांगासर रावपाक मेळचें ना। हांव त्याच बरोबर सरकाराक ज्या पद्दतीन सांगता की हो जो जिहाद चल्लेलो आसा आयज गोंयान भितर ताजें रोप बी पेल्लेलें आसा, ताजो व्हडलो वृक्ष जावच्या पयलीं सरकारान हे बी आसा तें ना करपाक जाय। फक्त हांव शासनाकूच सांगता अशें न्ही, आमचें जें प्रशासन आसा, आमचें जें पोलीस खातें आसा, हांव तांकांय हात जोडून विनवणी करता की ह्या जिहाद प्रकरणा कडेन तुमी गंभीरतेन लक्ष दिया आणि तुमची CID ऑफिस आसात, CID यंत्रणा आसात, खंय खंय कितें चलता ताजो तुमी शोध लावपाक जाय आणि तांचेर कारवाई करपाक, कडक कारवाई करपाक जाय। तर टोकन म्हणजे फक्त पदाधिकारी जमलेले आसात सगळ्या गोंयच्या विभागाचे आणि प्रखंडांचे। मोठ्या प्रमाणात बजरंग दलांचे एकत्रीकरण आम्ही करूंक ना, पूण आम्ही हे दाखोवंक सोदता आमची अखिल भारतीय आयज हो कार्यक्रम ठरलेलो आहा। देशातल्या काना कोपऱ्यांत भितर अशा प्रकारच्यो निषेध सभा सगळ्यो जाल्ल्यो आसात। देशाच्या प्रत्येक कलेक्टराक अशा प्रकारचे निवेदन दिल्लें आसा की ह्या जिहादांच्या विरोधान भितर तुम्ही कितें तरी कडक कारवाई करपाक जाय म्हणून। आणि म्हणून आता फक्त आम्ही हरियाणाचें उदाहरण पळयलें, हरियाणान भितर न्ही, आयज पश्चिम बंगालात भितर कितें चल्लां तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आया भयणींक जित्यो जाळल्यो वता, तांकां लग्न केलें वता, तांची घरां लुटली वतात, हिंदू समाजातले जे धंदेवाले आसात तांची दुकानां फोडली वतात, तांच्यो गाडयो जाळल्यो वता। हे पश्चिम बंगालान चालले आसा, हे छत्तीसगडान चालू आसा, हे केरळात भितर चालू आसा, हे विविध राज्यांनी चालू आसा। आणि भारताच्या विविध राज्यांनी न्ही म्हज्या भावानो, गोंयकारांक हांव शिटकावणी दिवपाक आयिल्लो आसा हांगा की आमच्या गोंयान सुद्दां हें चालू आसा, हें आमी आयज उगड दोळ्यांनी पळयतात। हांव तुमकां हांगा मुद्दाम बरोवन हाडला, म्हापसा येथील युसूफ खान वय 40 वर्सां याने एका तरुण मुलीचेर अत्याचार केलो आणि भर रस्त्यात तिका भरकटत व्हेली। हे आयज गोंयान म्हापशान भितर आमचे जाल्ले आसात। त्याच बरोबर दुसरो हडफळे अंजुणे पोलीस स्टेशनाच्या हितून अब्बास अफजल नूर मोहम्मद खान वय 20 वर्सां हाणें बलात्कार केलो म्हणून ताका आयज अटक केल्ली आसा। त्याच बरोबर दिल्ली हांगासरलो इरफान वय 28 वर्सां हाणें आपल्या वांगडा ती तरुणी लग्न जायना म्हणून तिच्या माथ्याचेर लोखंडी सळेन प्रहार केलो आणि तिका मारून उडयली। कितें चल्लां हें? अशा पद्धतीचें शिक्षण हिंसाचारी हे खंय मेळटा, कोणाक मेळटा आणि कोण करता, हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा। आणि म्हणून हांव आमच्या गोंयच्या सरकाराक विचारता की अशा प्रकारचे प्रार्थना स्थळां भितर हें शिक्षण दिलें वता की त्या जाग्याचेर जे शिकवणे वतात, ल्हान भुरगीं शिकपा खातीर ठरावीक थंय वतात, तांकां तांची मानसिकता ही जिहादी केल्ली वता, हाजो सरकारान तपास करचो। आणि जर अशा प्रकारचे शिक्षण थंय दिलें वता जर जायत जाल्यार त्यो सगळे बंद करच्यो आणि प्राथमिक शिक्षण दिवप ही सरकारची जबाबदारी आसा। तेन्ना सरकारान हे प्राथमिक शिक्षण दिवचें अशें हांव सरकारा कडेन आमचे विभागाचे संयोजक गणेश नाईक, विभागाचे सहसंयोजक विराज देसाई, उत्तर गोंयचो संयोजक ऋषभ मयेकर, दक्षिण गोंयचो संयोजक कपिल दत्ता आरसेकर, माजी उत्तर गोंयचो संयोजक प्रसाद नाईक, त्याच प्रमाणे उत्तर गोंयचो सहसंयोजक भोसले, आमचो मडगांवचो संयोजक रेडकर आणि हांगासर जमलेले म्हजे सगळे संदीप देसाई कुंकळ्ळेचो संयोजक, हे सगळे आमचे बजरंगी भिलो काय खंय फाटी रावलो काय असो विचार असे भ्रम मनान करून घेनाका। आमचे विभागाचे पालक मोहनजी आमचीकर त्या लागीं म्हाका कितें आपल्या वक्तव्य जी हरियाणा भितर जी वर्सान वर्स रॅली काडप जे काम आसा तें बजरंग दल आनी विश्व हिंदू परिशदाच्या माध्यमांतल्यान
नीटपणे आनी वेवस्थीतपणे वर्सान वर्स ही रॅली थंय काडटाले, पूण अंदूच अशें कित्याक तें घडलें, काय तेंची कितें वायट प्रवृत्ती आशिल्ली, काय कितें वेगळें कितें करपाची तेंचे जे तकल्याक विचार चलिल्ले ते आमकां खबर ना. नॉर्मल जी रॅली चलताली तितूंत जे फॅमिली आशिल्ली, तितूंत ल्हान ल्हान भुरगे आशिल्ले, अशे कितलेशे लोक आशिल्ले, तांकां सगल्यांक थंयच्यान हालोवन कितलेशे लोकांक वेगळे जाग्यांनी वचून देवळांनी 3-3 दीस रावपाक पडले. तशेंच कितलेशे जाणांचेर फातर पडोन कितलेशे जाण आमचे कार्यकर्ते आसा बजरंग दलाचे ते जखमी जाले कडेन आसा. कितलेशे विश्व हिंदू परिशदाचे जे जाणटे लोक आसा ते थंय जखमी जाले कडेन आसा. ही जी वायट विचाराची जी हें आसा, तकली जी आसा, मानसिकता जी आसा, ती आमी खपोवन घेवपाची आतां आनी इल्ली आमची मनस्थिती उरली कडेन ना. कारण दीस दीस वयता तशें हेंचे जे वायट विचार जे आसा ते वाडत आसा. हे देशाक हे नुकसानदायक आसा. बजरंग दल सदांच थंडपणान आपलें काम करपाचें मन जें आसा, मनस्थिती आहा, तें धरून बजरंग दल काम करता. पूण आयज अशें दिसपाक लागलां की हे जे दुसरे धर्माचे जे लोक आसा ते येल्ले दिसा आमच्या हिंदू धर्माचेर कितें ना कितें वायट हें करून आमकां सोदोवपाचें काम तेंच्या कारस्थान चालू आसा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, जसो जसो तुमी हिंदू धर्माचे जे लोकांक सतायतले तसो तसो हो हिंदू न्हिदलेलो जो आयज आसा तो इल्लो आयज जागो जावपाक लागला. जेन्ना सगलो जो 100 करोड आयज हिंदू भारतवर्षाक भितर आसा तो जागो जालो जाल्यार तांकां हांगसर पांय सुद्दां दवरपाक तांकां जागो उरपाना. तेन्ना सगळ्याक हांगच्यान भारत सोडून धांवपाक पडटलें. मागीर फुडें जेन्ना आमी बजरंग दल म्हणून जेन्ना एक्शन घेतले तेन्ना आमी कांयच करपाक शकपाना अशें आमी सांगपाक शकता. आमी जबाबदार आसपाना. तर येन्नाच हांव तांकां सगळ्यांक पळोवन दाखोवपाक सोदता. कारण आयज जें आमचें हें आंदोलन आसा हें सगळें भारत देशा भितर जावपाचें आसा. बजरंग दलान एक दिसा भितर हें अशें आंदोलन आयज घडोवन हाडले कडेन आसा. भारता भितर जितले जाग्यांनी बजरंग दलाचें काम चल्लां त्या सगळे जाग्यार आयज हें आंदोलन चलपाचें आसा. तर हांव इतलेंच सांगूंक शकता की अशें वायट हेचेर आतां चड मोठे हेचेर पावपाक लागलां. तें आतां आमी सहन करपाची शक्ती आमची आयज काबार जाले कडेन आसा. फाल्यां सकाळीं समज हीच जर घटना गोंयांत सुद्दां घडटा जाल्यार आमी पयलीं फुडें आसून ती घटना आमचे पद्दतीन आमी सांबाळून घेतले. जर लॉ एंड ऑर्डर सुद्दां आमकां हाती घेवपाक गरज पडली जाल्यार आमी हाती घेवन आमचे धर्माचें रक्षण आमी करपाक आयज सक्षम आसा. जय श्रीराम. सांगपाचो उद्देश इतकोच, बजरंग दल संस्कार शिकयता. मुस्लिम धर्माचे लोक आसात तेणी खंय त्या देशान वचप आनी ह्या देशान खंय फक्त हिंदुवांनी रावप अशें जर तुमचें वक्तव्य आशिल्लें जाल्यार खरें तुमीच आमकां वाट दाखयली की आज हिंदू देश राष्ट्र करपाची खरी गरज आसा अशी. जाल्यार आमी थंडपणान जर तर आमचो सण सुद्दां जर तर साजरा करपाक सोदनात जाल्यार तेजेर आमकां आयज विचार करचो पडटलो. हिंदू थंड आसा पण तो थंड आसून मरून गेलो ना, तो चाळवयलो जाल्यार उठ्ठलोय बीन हेचेय भान आसपाक जाय. थंड आहे पण शंड नाही, बरोबर आहे. आयज आमच्या मदीं बजरंग दलाचे संयोजक गोवा विभागाचे बनेशजी नायक तशेंच मोहनजी आमशीकर आमचे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषदेचे पालक गोवा विभाग. हांव मागता बनेशा कडेन की तेणे पयलीं आपलें वक्तव्य करूं. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. अरे देश कबल बजरंग दल. देश कबल बजरंग दल. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. मडगांव हांगा सगळ्यांक पयलीं जय श्रीराम. आयज ही चौक सभा ह्या जाग्यार आयोजीत करपाचे उद्देश फक्त निषेध निषेध आणि निषेध. निषेध त्या जिहादी प्रवृत्तीचो, निषेध त्या हर एक गोष्टीचो जो आयज देशाच्या आंगाचेर शत्रू जावन धांवन येता. निषेध त्या प्रत्येक गोष्टीचो जो आयज देशा भितर थंडपणाचें जे वातावरण चल्लें आसा ते पाड करपा खातीर जितले उम्मादी लोकां मदीं फूट घालपाची आनी लोकां मदीं एक भयाचें वातावरण निर्माण करपाची जी प्रतिक्रिया दाखयतात तेच्या प्रती निषेध करपा खातीर आमी आयज हांगा जमले. आयच्या म्हणजे जिहादाची जर व्याख्या करपाची गेली जाल्यार
ज्या जाग्यार थंडपणान सगळे लोक रावतात थंय वचून भंग करप, थंड जे लोक आसात थंय जाग्यार भंग घालप आणि लोकांक प्रत्येक तरेचो त्रास जो आसा तो सगळ्या वाटेच्यान दिवपाक मेळटा तसो पळोवप। आमी जेन्ना केरला स्टोरी पिक्चर पळयले थंय तेतून भितर जशे प्रकारचो एक तरेचो जिहाद दाखयला, तेतून तेच्या नंतर तुम्ही जेन्ना गांव वाठारांनी पळयतात थंय लँड जिहाद म्हणून एक वेगळो प्रकार चाललेलो आसा। त्या भायर मागीर अनेक तरेचे जिहादी उम्माद जे आसात ते फक्त जन्नत मेळटली म्हणून केले गेले वतात अशें कांय आमकां दिसून आयलां। कारण प्रत्येक कडेन आमच्या बायल भुरग्यांचेर वायट नजर दवरप, खंय जमण्यो खाली दिसल्यो तेंचेर वायट नजर दवरप आनीक प्रत्येक जी थंड आसलेली हिंदू प्रवृत्ती आसा तेका डिस्टर्ब करप। उल्लेख करता आयच्या ह्या आमच्या आउटब्रेकाचे कारण म्हणजे मेवात हरियाणा हांगा एक पांडवकालीन प्रथा जी एक यात्रा आसता शिव मंदिरा भितर पांडवकालीन त्या तेंपा साकून ती चालू आसा। हिंदू भावाचेर अत्याचार जाता तो सोंसपाचें ना म्हणून विश्व हिंदू परिशद आनी बजरंग दळ हांगासर मडगांव एक प्रोटेस्ट केलो। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबीर आहे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.